आज जे आमचे केंद्रीय कृषी मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंग चौहान यांचे लाईव्ह इंटरेक्शन असले शेती विषयक त्याचं आम्ही लाईव्ह प्रक्षेपण आमच्या पंचायत हॉलान केल्ले आणि त्या कार्यक्रमाक आमच्या सगळ्या होंडा वाठारांतल्या सगळ्या शेतकऱ्यांनी उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद दिलो। सगळ्या शेतकऱ्यांची हांगा खूप उपस्थिती असली ते पळोवन खूप म्हाका बरें दिसलें। कित्याक तर शेतकरी आमच्या वाठारांतले जे शेतकरी आसा तांकां अजून शेतीची खूप आवड आसा, शेती व्यवसाय आनीक फुडें व्हरपाची तांची खूप इच्छा आसा। ताका लागून हांव सगळ्या आमच्या पयल्यान पयले सगळ्या शेती बांधवांचे शेतकरी लोकांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता की तेंच्यांनी जी खूप उपस्थिती लायली म्हणून। तशेंच आज आमी तो कार्यक्रम जाल्या नंतर आमकां बरें ज्ञान मेळ्ळें, आमच्या शेतकऱ्यांक सगळ्या आदरणीय कृषी मंत्र्यातर्फे बरो उपदेश मेळ्ळो, बरी नॉलेज मेळ्ळी शेती विशयक, म्हणून आमच्या आदरणीय कृषी मंत्र्याचे बीन हांव खूप आभारी आसा। आनी हेचो फायदो आमच्या ह्या भागातले सगळे शेतकरी करून घेतले असो हांव विश्वासूय दवरता। तशेंच आज आमी आमचे झाडां आसा, शेती विशयक झाडां आसा तेंचे हांगा आमच्या पंचायतीन वितरण केल्ले आसा। माड, मिरी, लवंग, तिखी, चिकू, आंबे अशी खुबशी झाडां डिस्ट्रीब्यूट केल्ली आसा आनी तेंचो सगळ्या शेतकऱ्यांनी फायदो घेतलेलो आसा, लाभ तेंच्यांनी घेतला आनी ते फुडेंय ती झाडां लावन आपलो शेती व्यवसाय खूप वाडयतलो अशी म्हाका तेंचे कडसून खूप अपेक्षा आसा। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.